संस्थेचो संस्थापक. फर्स्ट टायम सरान हाल्लेकर सरान फर्स्ट टायम त्या दिसा येवन बरें भुरग्यांक कॉपरेट केलें आनी स्टाफाकय कॉपरेट केलें आनी सरान रिक्वेस्ट केलें की हे जे स्कुलाक जी कितें हेल्प जातलो हे आपूण पुरेपूर फुडले जे फुडें स्कुलाक कितें लागतलें पळय ते सरान करता म्हणून सांगलें. सेकेंड थींग हे स्कुलाक फर्स्ट टायम एक MLA मोठे एमावंट 1 लाखाची ह्या स्कुलाक भुरग्यां खातीर डोनेट केल्ले आसा. तेज्या खातीर संस्थेच्या वतीन तांकां थँक्यू म्हणटा. त्याच बरोबर तेंच्यांनी हांगा आयज आपल्या बर्थडेचे हांगा येवन आपलो बर्थडे हांगा सेलेब्रेट केलो तांकांय थँक्यू म्हणटा. त्याच बरोबर सगळ्या आमच्या भुरग्यांक स्टाफाक किंवा पेरंटांक तेंच्यांनी भुरग्यांक आयज लंच दिवपाचें हें केलें आनी हाडलेलें आसा. ते डिस्ट्रिब्यूट चालू आसा. इतलेंच न्हय तर आतां सरान सांगलें जे फर्स्ट ह्या स्कुलाक जे कितें प्रॉब्लेम आसा फर्स्ट ह्या प्रायोरिटी ते ह्या स्कुलाचे प्रॉब्लेम खातीर सॉर्ट आवट करतले. आमी थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच सरान हार्लेकर सरान हांगा आपले स्कूल कशें येवचें हांगा कितें अपॉयंटमेंट कितें घेवपाचें आनी आपले स्कूल जाय तेन्ना येवपाचें जाय ते बर्थडे आपले कितें प्रोग्राम आसा ते करपाचें इतलें म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा सराक. थँक्यू.